फकत रिणां दिवपा पुरत्यो सहकारी संस्था मर्यादीत आसपाक जायना जाल्यार रिणांचो योग्य तरेन वापर जाता काय ना तें पळोवप गरजेचें अशें मत सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हाणें उक्तायतानाच नवीन तत्वां घेवन डिसेंबर 2023 मेरेन आनीक 200 सहकारी संस्था निर्माण करच्यो पडटल्यो अशें म्हणलां। 69व्या राष्ट्रीय सहकार सप्तका निमतान थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव्ह असोसिएशना वतीन आयोजीत केल्ले कार्यावळींत सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयताले। सांखळेच्या रवींद्र भवनात आयोजित केल्ले हे कार्यावळीक राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष उल्हास फळदेसाय, सहकार निबंधक विशांत गावणेकर, थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव्ह असोसिएशनाचे अध्यक्ष पांडुरंग कुट्टीकर आनी वेगवेगळ्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटींचे अध्यक्ष हाजीर आशिल्ले। ह्या सुवाळ्यात 100 परस चड विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती वांटल्यो तशेंच सहकार मळार बरो वावर केल्ल्याचो भोवमान लेगीत केलो। 75 वर्षापर्यंत बरे सुंदर असे गड्डाकट वय आपल्या आयुष्य असतात आणि त्यामुळे मुखाल्ले 15 वर्षांचे जे 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 करपाक जाय म्हणजे आपल्या काही बाबा व्यवसाय जाय आपल्या काही कामधंदो जाय ह्या प्रकारचे नियोजन ते नियोजन करपा संबंधी हे कर्ज जे आसा पळय ते कितले मोठे प्रमाणात वापरले वतात हाची जबाबदारी किंवा काळजी आमच्या सगळे अध्यक्षांनी अष्टपुत्र जे आम्ही म्हटलं पाहिजे निर्दिष्ट म्हणून हो विचार लक्षात दवरून म्हटलेलं आसा की ही आम्ही काळजी घेवची पडटली की म्हणजे अशे 200 सभासद या 200 सभासदांपैकी ओनूच्या वर्षात 10 सभासद आपल्याला स्वतःचा व्यवसाय केलेला असतात आणि एक लक्षात घ्या हे सगळे सोसायटी आसा पळय ज्यो क्रेडिट किंवा एम्प्लॉयर सोसायटी असतात दे शुड बी मल्टीपर्पज मल्टी डायमेन्शनल त्यामुळे ऋण घेवपाचे आणि ऋण घेवपाचे इतलेच न्ही तर ताजे भायर आमी पावल मारचें पडटलें। आयच्या दिसाच्या निमित्त म्हाका सांगून दिसता की मुखाल्ल्या 2023 डिसेंबर पर्यंत आमकां 200 कमीत कमी 200 नवीन वेगवेगळ्या प्रकारचे हेतू घेऊन वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रिन्सिपल्स घेऊन वेगवेगळ्या प्रकारचे तत्व घेऊन आमकां जवळजवळ 200 नवीन सोसायटी सहकार क्षेत्रात निर्माण करपाक जाय।